तशेंच जावन हांव परफेक्ट आसा फिल्माक. Excellent movie, and I feel this the level of Konkani movie has gone very high. फोंडा समिस्तेरा उपरांत तांचे एक लेवल हाय म्हणून येतं. मूवी कशी भोगली म्हणगी देवा म्हज्या हली मूवी हांवें पळोवंक वतना आमी सांगीत आमचो मेन हिरो हा पळय आमच्या बॉलिवूडांत आमीर खाना लेवर येता आनी ताका बीट करूंक कोणी मेळचें ना आनी मुखार कोणी येवचें ना आनी दिसता आनी आनी ताणें रावानाचो म्हज्या लेकार रायनान आनी रावूंकूच ना हे कंटिन्यू करीचे. फर्स्ट हाफ तर हसून पोट दुखलें म्हाका पोटूय दुखलें हांगा फुल दूख सुरू जालें म्हाका हसून मागीर ಚಿಂತೊಂದು ಹಸೋಕೆ येवन आलें. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ರಾಯನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದಂತ ರೀತಿ, ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಂತ ರೀತಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಹುಕ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೋರ್ ಆಗದ ಹಾಗೆ. मूवी कोंकणी इतिहासांतच एक नवे सामने येतं. नेक्स्ट लेवल मूवी पुरा बॅकग्राऊंड स्कोर जाऊन दी बॅकग्राऊंड स्कोर चुम्मा 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 आणि कलर्स नेक्स्ट लेवल मूवी ट्विस्ट असा म्हणे पळयल्यार तुम्ही पाजी वंचित ना. खरे कुठे रायन मॅग्नेटो नवे नवे आयडिया सण येता आणि लोकांक कितें जायचे तांच्या जिविताक कितें लिसावंक जायचे ते कॉमेडी ओटोपींत राहता. सस्पेन्स जावन आसा पळय गायस, तुम्ही येवन तुम्ही पळयचेच. सस्पेन्स आसले ते नेक्स्ट लेवलार आसा आणि कॉमेडी जावन आसूं दी वा आमच्या लेस्टनाचे ऍक्टिंग जावन आसूं दी बारीच बरें आसा. स्टार्टिंग तो एंड मसर फुल फन आसा मात लास्ट मिनिट येताना पळय सगळो मंड पुरो घालून दवरता एक पडीच्याक एंड चिंतोकी जायना तले मॉरल व्हॅल्यू आसा की आमी केदाळे आमच्या लायफान एक क्वेश्चन आसता हे अशें कशें म्हणून. सो फर्स्ट पार्ट टू लास्ट पार्ट अशें कशें कनेक्ट केला पळय दॅट इज व्हेरी मार्वेलस. मूवी भारी बरी जाली, तुम्ही सगळ्यांनी येवन पळयचे. क्लायमॅक्सार तुमकां ती नीत सांगूंक तो येता तो कोण म्हणून तुम्ही परवा येवन पळयचे. रायन मगनाडोची फिल्मां म्हणटाना आमकां केला खुशी म्हाका तर फुल्ल हांव हॅप्पी. Okay, first and foremost, Rayan Magneto has mastered the art of art. खंयच्या तर कोंकणी मुवींत हांवें बसून अशें डान्स केल्ले ना, बट रायनाचे ते डान्स मारतना म्हाकाय फूल जोश आयलो. आय थिंक इट्स ब्युटिफुली क्राफ्टेड, स्टोरी बरी आसा, मायंड ब्लोईंग. अपूर्बायेची काणी अद्भुत रितीन आयल्या येदो जाल्ल्या सकट फिल्मांच्या की ही एक उंचल्या मट्टाची. तशेंच जावं आनी तशेंच जालें पिक्चर आनी आमी चिंतलें एक्सपेक्टेशन मस्त बरें जालां. एक्टिंग जावन दी आनी ती स्टोरी जावन दी आनी जिनियन कोण आसूं पळय ताणें हे पिक्चर पळयलें खंडीत आसतलो. इन द स्टार्टिंग बघता वाव सुपर कॉमेडी पुरा खुशी येता. लास्टाक येताना ओ ओ ओ अशें जालें की अशें लायक म्हाका फुल अशें गूज बम्स पुरा आसले. एक्सलंट. आज आमी कितले रिव्यू दिल्यार उणेंत म्हूण सांगेत. तुमी सगळ्यांनी ही मूवी थिएटरांत येवन एक्सपिरियन्स करीचे तितल्यान म्हाका सांगूंक आसचें. आणि रायन मॅग्नेटोन परत हे पोवटी प्रूव केलां की कोंकणी मुवीजांक बरो एक भविष्य आसा. सो पोट भरून हांसोवंक कंप्लीट फॅमिली एंटरटेनमेंट दिलां. 100% एंटरटेनमेंट, 100% मेकिंग आनी तुका 100% एक चिंता, एक बरें एक चिंता. हे मूवी तुम्ही मिस केल्यार तुमच्या लायफांत कितें तरी तुम्ही एक मिस करतात. काय सगळी बघा स्क्रीन प्ले बरी आली, मागीर म्युझिक सॉंग्स आणि बॅकग्राऊंड स्कोर एक्सलेंट. मूवीच्यान उलोवंक येतना एकदम म्हळ्यार एकदम बरी जाली. तो फोंडाच मिस्तेर पळयल्लें हांवें चिंतून आयलो ही ताच्यागे बरी आसतली म्हणून, पण एकदम बरी जाला. नटन जावं तुजी स्टोरी जावं स्टार्टिंग जावन एंड म्हणून एक क्युरियोसिटी आली. स्पिरिच्युअल प्लस कॉमेडी जॉनर आसले, अनएक्सपेक्टेड स्टोरी लाईन म्हणून सांगी येता. भूत कशें काडची एक्सपोर्ट उरल्यार बरी सस्पेन्स आसा आणि सगळ्यांनी पळोवन बरो एक संदेश दिला त्या मूवी मुखार. ते बरें करता. फिल्म बरें जालें. सुरवेत हांव अखेर पर्यंत थोरली एंटरटेनिंग हांसूंक मस्त मेळ्ळें आनी नटन बरें जालां. बरें नॅचरल संतोष जालो पळोवन. बरें फिल्म, गुड, कॉंग्रॅच्युलेशन. सुपर आली फर्स्ट क्लास सुपर मूवी, बरी जाल्या.
कोंकणीच्या फिल्मांत एशे फूल ब्लेंड हांवें फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स करचें ना बेस्ट मूवी भारी बरी आसा मूवी तुम्ही सकाळी येऊन पळया पळयल्या उपरांत कळटा फुल सकाळी तुम्ही फॅमिली समेत बसून पळोवची तसली मूवी